बुधवारा दिसा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून मिरशेच्यान पर्वरी वचपी अटल सेतू लागीं आशिल्ल्या महामार्गाचेर भरपूर उदक तुंबले। उदक वचपाक संबंधित अधिकाऱ्यांनी कांयच सुवात दवरूंक ना आनी त्या खातीर थंय उदक साचून उरता अशें लोक सांगतात। गाडी चलोवप्यांक हाचो बरोच त्रास जाता। उदकान आपल्यो गाडयो बंद पडपाच्या भंयान खुबशा जाणांनी आपल्यो गाडयो दुसऱ्या रस्त्या वयल्यान व्हेल्यो। पावस सुरू जावच्या पयलीं खरें म्हळ्यार सरकारान हाचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें, मात तें घालूंक नाशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार पुराय उदक साचलां अशें लोक सांगतात। देखून संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवन पळोवणी करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात। हांव सुनील कवळेकर डेली ह्या रोडाक हरशीं येता वयता हांव। म्हटल्यार आयज थंय इतकें उदीक भरला त्या खातीर म्हाका मातसो भंय दिसलो, कित्याक गाडी मदीं बंद पडली जाल्यार कोण म्हाका पळोवपाक ना। म्हटल्यार उदीक इतकें भरला तें सरकारान मातशी तरी दखल घेवंक जाय न्हू तेजी। ती उदीक हांगासून वचपाक कितें तरी वाट करूंक जाय तेंच्यांनी। इतकेंच मागणें म्हाजें, आनी काय म्हणना।